आश्वासन दिलं की सरकाराची आम्ही 13 तारीखपर्यंत पळयतले. तुम्ही उठा संघटनेच्या अध्ययन कशा पळयता? केंद्रात वाजपेयी सरकार आसलें तेन्ना 2003 हो गावडा कुणबी बैल धंदा स्टेटस मेळ्ळो. त्या बद्दल आमी आभारी आसा आनी 23 वर्सांच्या संघर्शांतल्यान आज मोदी सरकार आसा ताणें हें नोटिफिकेशन काडलां, ताजें आमी स्वागत करतात. हो संघर्ष अशें आसा की लोकशाहीक जो घटनेनुसार बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेनुसार जे अधिकार मेळपा जाय ताजे खातीर हो आसलो आनी उशीर जरी जालो, तेजे पयलीं 4 निवडणुका आमकां चुकल्यो तरी आमकां उमेद आसली की ह्या सरकाराच्या भितर हें आमकां मेळटलें आनी तेजे खातीर आमी 13 तारीख हो एक महामेळावो दवरलो. तेजे पयलींच हें डिक्लेअर जाल्लें आसा. त्या बद्दल खरेंच ही एक संघर्श केल्ली तेजे आमकां म्हणपाक जाय. अनेकांनी खूब अशें हातूंत बलिदान जाल्लें आसा, खूब अशी झळ बसले आसा, खूब जाणांनी सॅक्रिफायस केल्लो आसा आनी तेन्नाच हें आमकां सरकाराक सुद्दां कळून अधिकार घेवपाक म्हणून जाल्लें आसा. त्या बद्दल सगळ्यांचो धन्यवाद. सर तुम्ही आता उठा संघटनेचे एस टी खात्याचे काम करता जाल्यार तूं खंयचे मतदारसंघ मागतले? 4 मतदारसंघ मतदारसंघ मागोवप हें आमच्या हातीन ना. इलेक्शन कमिशन आनी डिलिमिटेशन कमिशन जे आसात तांचे खातीर आतां हो मार्ग मोकळो जालो. पॉप्युलेशन ज्या मतदारसंघाचें चड आसा त्या अनुसार हें जाता. थँक्यू.